बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकभोग तुमचे सोबे आसूं. मोगा भयणी भावांनो, तुमास मेस्तान आयज देव कृपेन बोललो दीस आवडटा. आयज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाची परब सोबता. आनी हे परबे सुमयार आमचे मदें कांय फामिली मदें एक सोयी आसा. म्हणजे आमच्यो फामिली जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक भेटोवंक, द कॉन्सक्रेशन ऑफ द फॅमिलीज टू द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस. ह्या वरवीं आमी सगळे आमचे फामिलीचें सूख आनी दूख सगळें जें आमचें आसा ते आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक भेटयता. आनी आमी मागता आमची काळजां ताचे सारकी करूंक. ही चिंतना मनांत धरून आयज हे दोबाचीक परबेन आमी वांटो घेवया. मागुया जेजूची कृपा कोर म्हूण आमचें कालीस ताच्या काळजा सारकें. आयची तिनूय वाचपां आमकां देवाच्या मोगा विशीं खबर दितलीत. ती आमी आयकुया, नियाळुया. आनी घडयेक आयच्या दिसा आमकां थोडोसो वेळ मेळ्ळ्यार जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांतलें आयचें वाचप, तिसरें वाचप आमी आमच्या घरा वाचुया. आमी सगळीं पातकी हे पवित्र दिन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार घडये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sonia,
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, आयच्या दोबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें कालीज आमी आनंदान वन दिता आनी ताच्या अप्रमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हें सदांच व्हांवते झोरींतल्या देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलेली कृपेची सुबा देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. ओसियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्टांतलो भायर काडलो. हांवेंनूच एफ्रायमान चलूंक शिकयलो आनी तांकां म्हजे हातांत घेतली. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकुतीच्या दोरयांनी आनी मोगाच्या पानपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. भुरग्याक कोण आपलो पोळ्याशी घेवंक वेंगयता तशेंच हांवें तांकां वेंगयली आनी ओडव घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें कालीज म्हजेच भितर परत वता. हें चिंतून सगळो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. एफ्रेमाचें हांव आनीक निसणटोण करचो ना. कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र निसणटोण करूंक म्हाका खोशी ना. देवाचें उतर. जबाब. सोरवंडाराच्या झोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. सोरवंडाराच्या झोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. खरेंच देव म्हजो तारूक हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सोरेस्पोर म्हजें बळ ताचें किर्तन गायता. तोच म्हजो सोरवंडार. सोरवणेच्या झोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोरवंडाराच्या झोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. सोरेस्पोराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवळां विसविता. शेकांचे कृतिमेचेर तीं कोळ्योत गाजयतात. झियोनान रावतल्या म्हणून गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हडतो. जबाब. सोरवंडाराचे झोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणां, देवान पवित्र केला मदें सोगल्यावन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ठाव नासले क्रिस्ताचे दौलत परपटणेचे देणे देवान म्हाका फावो केले.
आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबेबाजार उजवाडोवच्याक हें काम ताणें म्हाका दिलें. सोरेस्परा देवान हो गूट काळाच्या ओरंबाक थावन आपणाचे भितर लिपोवन दवरलेलो हेच खातीर की देवाची ओगोणीत जाणवाय फकत आतां पवीत सभे वरवीं सर्गींच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजूची आमच्या सुम्या समेत देवान सासणान थावन घेवशिल्ल्या मांडावळ. ताचे समेत ताचेर भावार्थ दवरूंक देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सोरेस्पराक सोय सोय. म्हजें सूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागशीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबीक कालसाचो. सोरेस्पराक सोय. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तो तयारेचो दीस आसूं आनी खेरीत दोबाजीचो सोनवार लागीं पावलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उणो जावच्या तांचे पांय मोडचे आनी तांचे कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण सुदेवानी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मागल्या पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे ताणें पांय मोडले. पूण जेजू शिपावतोच तो मेलो म्हूण पळयोवन ताणें ताचे पांय मोडले ना. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस भितली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणेन हें पळयलां ताणेनूच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणलो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, तांचें एक पूण आड म्हणचें ना. हें उतर खरें जावचें आनी ह्यो वस्तू घडच्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास भितरल्याक ती पडटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, आयची तिनूय वाचपां आमकां आयचे जेजूच्या भोव पवित्र कालसाची परब समजूंक आदार दिता. पयलें वाचप ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आमी ओजियास प्रवाद्याक कांय फावटी म्हणटा देवाच्या मोगाचो प्रवादी. आख्ख्या आपल्या पुस्तकान ओजियास दाखोवन दिता की कशे परीन देव आपले परजेचो मोग करता. तरेकवार भासांनी ओजियास दाखयता की जरी तर इस्रायल परजा देवा कडसून पयस पयस गेल्या तितलो देव तांचे फाटल्यान घेतलो आनी तांकां परत हाडटलो. आयज ओजियास प्रवादी म्हणटा, जेन्ना एफ्रेम ल्हान आसलो हांवें ताका चलूंक शिकयलें. हांवें ताचें तोंड म्हज्या पोळ्याक लायलें. हांवें ओडो घातलो आनी ताका जेवण दिलें. मोगाच्या बांदपासांनी हांवें ताका बांदलो. मोगाल इश्टानो, देव मनशाकुलाचो मोग करता आनी देवाचो मोग शीम मेर नासलेलो मोग. हांव बरो म्हणून वा हांव बरें करता म्हणून देव म्हजो मोग करिना. देव
सगल्यांचो मोग करता. आनी देवाक जावें की हांवें देवाचो मोग केल्लो आनी दुसऱ्यांचो मोग केल्लो. देवाक जाय की हांवें ओळखून घेतलेलें की सगळें जे म्हजे कडेन आसा तें जावन आसा एक देवाचें देणें. दुसऱ्या वाचपाक एफेसकारांक बरोवन बागेवन पावलो सांगता कशी बरी ही देण ही देवाची मोगाची देण ही आमकां पिणकी एक थान देवान तयार करून दवरलेली आनी आतां जेजू वरवीं ती आमकां दिल्यात, आमकां फावो जाल्यात. शुभ वर्तमानांत बागेवन सुवांव जेजूचो मोगाचो शीस खुर्सा मुळार उबो आसा. आनी जेन्ना शिपाई येवन ताची कूस वित्तात एका भाल्यान तो रगत आनी उदक व्हांवता पळय तें तो पळयता आनी बागेवन सुवांव म्हणटा जाणेन ही वस्त पळयल्या तो जाणा की हांव जें बरयता तें सत. कितें सत? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ह्या संवसारांत धाडलो. मोगा दिसता आयची परब आमकां कांय वस्तू शिकयता. पयली वस्त आमी म्हणटा जायते फावटी म्हणणी आसा की आमी दुसऱ्याचो काळजांतल्यान मोग करता. काळीज जावन आसा एक प्रतीक, एक सिंबल मोगाचें. आमी तें पितात दाखयता की आमी दुसऱ्याचो मोग करता. पूण कांय फावटी आमी धारून काळजाचें जाता. वो आमी एके भाशेन म्हणूं येता आमची काळजां काळी जातात. आमी द्वेस करता, दुसऱ्यांचेर राग दवरता, दुसऱ्यांक कसलीच बरेपण करूंक आमी तयार ना. मोगाचे काळजाचे मनीस जावचे सुवातेर आमी धारून काळजाचे जाता. हे आमी पळयता जायते आमच्या कन्यांनी ल्हान ल्हान वस्तू पासत आमी झगडीं करतल्या. जरी तर म्हाका जाय पळय तें मेळना हांव दुसऱ्यांचेर अपराध घालतलो. थोड्या ल्हान वस्तूंनी आमी उदार काळजाचे जायना. कांय फावटी आमी म्हणटा ही संवसाराची गिरेस्तकाय वा ही संवसाराची जमीन जी आमचे कडेन आसा आमी घेवन खंय वेतल्या मेल्या उपरांत सगळें हांगासरूच सोडचें पडटलें. तरी आसतना हें जाणा जावन हांव इल्लीशी म्हजी जमीन दुसऱ्याक एक वाट कशी दिवंक तयार ना. इतलो धारून काळजाचो जाता. हांवें कित्याक दिवंक जाय दुसऱ्याक दिवं दी. तो दिना जाल्यार हांवें कित्याक दिवंक जाय अशे परी आमी धारून काळजाचे जाता. तरी आसतना आमी म्हणटा ही सगळी गिरेस्तकाय सगळो लुडार आमी घेवन खंय वेतल्या आमी जाणा आमी घेवन वयचे ना. पूण आमी ती दिवंक तयार ना. धारून काळजाचे जाता आनी हे परी मोग करचे सुवातेर मोग दाखोवचे सुवातेर आमी द्वेस करता. दुसरे सुवातेर आमी आमचें पर्यावरण आमची सुंदर सोबीत संवसार जो देवान आमकां दिला ताचो आमी पाड घातला. चिकोल, गार्बेज, प्लास्टीक हें सगळें उडोवन आमचे दोंगर आमची नदी आमी पोल्यूट केल्या. हे वरवीं आमची काळजां आमची प्रकृती मोग दाखोवचे सुवातेर आमी निसणटण हाडला. मोगा दिसता आयचे जेजूच्या पवित्र काळजाची दोबाची परब आमकां आपयता मागूंक देवा कडेन आमची काळजां ताच्या काळजां सारकी करून. धारून काळजाचे न्हय पूण मोवाळ मोगाल मनीस जावंक जेजू भाशेन प्रकृतीक सांबाळूंक आनी ह्या वरवीं आमी
जेजूच्या काळजा सारके जाव. हे परबे दिसा हीच कृपानी बोल आमचे पासत मागुया. आमेन. बाळताची उच्चारणी करून आमी उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोत पबेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक जगल्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन सांबाळलो. आंकवार मारयेक हांव जल्मलो. पोंचला खाल ताणें कोस सुसले ताका कुसार सुटलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मागीर देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. स्वर्ग पबेदाराक देवा बापाच्या उजव्यार बसला. थंय तां मेल्ल्यांची मुजती करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूच्या काळजा सारकी आमी जावंक ताची खोशी आमच्या जिवितान आमी करूंक ह्या वेळार आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची ऊब आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान अणभवून तांचे कालीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या आनी सृश्टीच्या योगदाना पासत वावरूंक आनी तांचें कालीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या पिडेस्त भाव भयणींनी आपली पिडा वेलेर जेजू सवें आसरो आनी सांगात सोदूंक तांचे कालीज जेजू सारकें जावं देवा लागीं मागुया. आमी सगळीं राग सोडून एकवट खुणावूंक सुकलेल्यांक बोगसणें दिवंक आनी घेवंक आमचें कालीज जेजू सारकें जावं देवा लागीं मागुया. फिरगोजेच्यो गरजो मनान धरून दुसरी मागणी ओगेपणान करची. सर्गीच्या बाबा, तुज्या पुताच्या कालसाची ऊब घेवन आमी तुज्या मोगाचे गोवाय जावंक आमकां तुजे कृपेन भोर. क्रिस्ता आमच्या सोयऱ्या. Circo
ओ मोगाल बापा, तुझ्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उठता वळतो भोग पळोवन ह्या आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमच्या असत्कायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वाशी मोगाक लागून उदार काकुतीन आमच्या अपराधांचें भोगसणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शास्त्राच्या देवा, सोर खाली आनी सोर कांय आमी तुका दिवासूंक फावो हो कायदो नदीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कणभरलेल्या व्हांवलेली रक्ताची आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर. सोरवण्याचे झोरीन संतोशान तान बागोवच्या आपल्या भितरल्या काळजांत सोरवंडार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुता भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले स्पर्शेक पोस्ट करून सोसून पेच्या आदी ताणें उदक घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दीक वासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासवीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडयतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Francis, आमचो बाकीवन बाबा, फिलिप नेरी फेरा
तांकां तुजे शाकोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे बोरसलीत तुका मोड पडून फावो आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता मागपार मारये देवाचे माये सांगाती बागयो दोन दुदां बागयो सुजे आनी सोर कालिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू धाम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. आमच्या सर्वोदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उलोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सोद वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वातरेता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठार. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक दिलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडताचे दिश्टिकार तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका पोटान सांबाळ सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी. आमच्या सुर्या जेजू क्रिस्ताचे पुनी आनी रक्ताचे उसळणे वरवीं आमकां दिसभरल्यान सासणाचें जिवीत करून सुर्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सोडून येता ती आमचेर झडटी आनी खास काडिना जावं पूण तुजे काकुटीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी तशेंच बरोबर. वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणान आपल्यान जी आमी सोडली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितांत आमकां सांबाळ. सोमी म्हणटा कोणाक जोर ताण लागल्यार ताणें म्हजेशी येवचें आनी म्हजेर विस्वास ठेवता ताणें पिवचें.
ताचे भितरल्यो उदकाच्यो झरी खुसखुशीत व्हांवतल्यो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंबा व्हडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी समेत तो खरेंच जियेता म्हणून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. So